नमस्कार. आयज आमी आसा वाळपय आमचो नगर गोंय हेचो प्रोग्राम आसा. स्पेशली आमी मुन्सिपालिटी खातीर सुरू केल्लो आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात की आमच्या वांगडा आमचो रिपोर्टर जो आमचो प्रुडंटाचो रिपोर्टर कल्पेश गांवस आसा. कल्पेश गांवसा कडल्यान आमी जाणून घेवया वाळपय नगरपालिका कशी कितले वॉर्ड आसात, कितले लोक रावले इलेक्शनाक आनी कशे कितें हांगाले इश्यूज ना एरियाज कशे कितें. नमस्कार तुका कल्पेश. कल्पेश म्हाका सांगूंक शकता की वाळपय नगरपालिकेन कितले कावन्सिलर आसात, कितले जाणांची सीट आसा? वाळपय नगरपालिका तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता. ही वाळपय नगरपालिका आणि एका कॉन्टेस्ट 10 वार्ड आसा आणि 10 भितून निवडून येवपी 10 कावन्सिलर्स आसतात. ओके. कशी कितें म्हणजे हांगाले इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना कोणा सायडीन पॅनल वता, म्हणजे सरकाराचे जरी सिंबल जरी नासले पार्टी तरी कोण बॅक पॅनल येता चडशे? चडशे जे हांगासर पॅनल जाता ते हांगासलो स्थानीक आमदार विश्वजीत राणे तेजेच चडशे पॅनल जायते फावट निवडून आयला आणि चेअरपर्सन आणि कोण आसता ते सगळे तेजेच पॅनल अंडर आसता. कितले वोटर हांगा? हांगासर टोटल वोटर्स एक अंदाज 10 वार्डान धरून मेल वोटर्स आसात 3328, फिमेल वोटर्स 3443 आणि टोटल वोटर्स आसात 6771. म्हणजे 6,500 मतदार हांगा वाळपयचे म्हणटात तशे इलेक्शन्स जे वोट करूं शकतात आणि ते थारायतले की फाटीं फुडें कोण येवंक जाय, कोण चेअरपर्सन जावपाक जाय. इशू कितें आसता बेजिकली वाळपय आमी जर भोंवत जाल्यार पळयत जाल्यार आमकां कितें दिसचें पडटा? तसो एवरी टायम पळोवपाक गेल्यार आमी वाळपयचे बारीक बारीक इश्यूज जे सहज जे सगळे कडेन आसतात तशे वाळपय बीन आसतात. पण म्हाका दिसना की अजून मेरेन इश्यूक लागून कसलो वेगळो इफेक्ट पडलो असो. म्हणजे जे पॅनल निवडून येवंक जाय किंवा जे थरलेले आसता बेजिकली इलेक्शन जावच्या पयलीं किंवा रिजल्ट जावच्या पयलीं पासून लोक पासून सांगपाक शकता की अमकोच निवडून येतलो म्हणून आनी रिजल्टूय तोच लागता. सो हांगा एक्चुली पळोवंक वचत जाल्यार इशू बेज अशें वोटींग जायना अशें म्हाका म्हणूंक शकता आमी. हां, ओके. जो पॅनल जे निवडून येता पळय, म्हणजे तुमचो पयलींचो जो आमदार आशिल्लो तो काँग्रेस आशिल्लो, आतां ना ही BJP आसा, तो हेल्थ मिनिस्टरूय आसा. सो फाटीं फुडें हांगा पार्टी म्हणून लोक पळयना तर मनीस म्हणून पळयतात. मनीस म्हणून पळयतात. कित्याक खातीर? कितें वाळपय रिजन कित्याक? कित्या खातीर तर आयज तुमी पळोवपाक शकतात की जे यूथ आसा, जे कमी शिकलेले पासून यूथ आसा तांकां खंय ना खंय तरी जॉब मेळपाक जे पॉसिबलूच नसलें. पण वाळपयचो आमदार जो आसा हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताणें कितल्याशाच भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जे दिल्ले आसा, जे बरे हांगासर ताणें प्रोजेक्ट्स हाडलेले आसा. तेज्या उपरांत गांवांनी जी कामां केल्ली आसा, म्हणजे डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत जावं एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत जावं. आनी म्हाका दिसता डेवलॉपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट हे दोनूच मेजर गजाली ज्यो ताका हेल्पफूल पडटा की ताका आपले कॅन्डिडेट निवडून काडपाक आनी आपल्याक स्वताकूय बी निवडून येवपाक. बरें. हांगा अनअपोज कोण निवडून आयला आयज मेरेन? अनअपोज निवडून हे फावटी एक वार्डान निवडून आयला, पण तेणें एकटेच फॉर्म भरलेले ताका. सो आतां हे जे पॅनल आसता बॅक बाय द हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा विश्वजीत राणे, नॉट बाय BJP म्हणिना, पण बॅक बाय द विश्वजीत राणे, त्या पॅनलाच्या अगेन्स्ट कितल्या लोकांनी आतां फॉर्मां भरल्या ह्या फावट? ते पॅनलाच्या अगेन्स्ट म्हटल्यार प्रत्येक वार्डान कोण ना कोण तरी अगेन्स्ट आसात. आनी बाकीच्या कांय वार्डांनी अशें जालें की विश्वजीत राण्याच्या सपोर्टरानच 2 जाणांनी 3 जाणांनी अशी फॉर्मां भरल्या. सो तेंच्या भितून एक तर म्हाका दिसना की 1 to 1 फायट जायत किंवा सगळ्या भितून इलेक्शन जायत. कोण ना कोण तरी फॉर्म फाटीं घेवन किंवा कोण ना कोण तरी आपूण बॅकआउट करून दुसऱ्याक सपोर्ट करपाचे चान्सीस हे आसाच. ओके. बरें, थँक्यू तू कल्पेश. तुमी आमकां आयलो आनी मेळ्ळो म्हणून. आतां आमकां तुमकां गरज आसा कित्याक आमकां आतां खुबशे जाग्यांनी आमकां भोंवपाचें. आमी मार्केटान वचपाचे आसात, फीश मार्केटान वचपाचे आसात, फुलां कोण विकतात तांचे वचपाचें आसा, ग्रावंड प्लस जो हांगालो व्हायट एलिफंट जाका म्हणटात खुबशे लोक, त्या बस स्टँडार आमी वचपाचें आसा आनी थंयसर आमी जाणून घेवया, लोकांक विचारया कितें प्रॉब्लम फेस करतात आनी कितें आहा तें. आयज आमी आसा वाळपय
आणि तुम्ही पळयता वाळपयन एक बरें म्युन्सिपाल्टीन एक बरें मार्केट बांदिल्लें आसा पूण हे मार्केटाचो फायदो कितें तो म्हाका कळना कित्याक प्रत्येक जर आमी जर पळयत जाल्यार सगळे कॉलम हे आमकां खाली दिसतात पळयात तुमी 21, 22, 23, 24 बरें डिवायड केला बरें मानला पूण धंदो करपाक जर लोकांक जर हांच्यांनी जर केल्लें गांवा खातीर जर खरेंच केलां जावं त्या म्युन्सिपाल्टी एरियेंतल्या लोकां खातीर केला जाल्यार कांयच ना हांगा फक्त आमकां इथे 2 फुलाकारां आनी मार्केटाचे इतले इश्यूज आसा की थंय कोणूच पळोवपाक सोदिना हांव नकळो वाळपयचे लोक कित्याक हाचेर वोगी आसात आनी वाळपयची जनतारूय हाचेर उलयना पूण फुलाकारांक कितें कितें त्रास भोगता पळय ते आमी जाणून घेवया आतां आमी येवया हांगा ही एक आसा फुलाकार नांव कितें तुमचें दिव्या देवीदास परेकर. तुमी हांगाच रावता न्ही हो. वाळपयची म्हाका एक सांगा मार्केटाचे कितें कितें इश्यूज आसा सद्या मार्केटां म्हणजे आमकां हांगा एक गिरायक बरें जायना तेन्ना आमकां बरीशी तेणी सोय करची जाग्याची आनी ते भायर पळय हांगा गेटी ना हां ते भायर गेटी ना गेटी ना गोरवां येता सामान अशें विद्वास करता जागो दवरपाक जागो ना बॉक्सां ना तेका लागून ते गेटी तरी तेणी बसूंक जाय न्हू पूण इतले जागे खाली कित्याक गे लोकांक खाली म्हणजे गिरायक ना न्हू कोण जाय जाय थंय अशें हांव गेलें थंय भरलें गिरायक ना म्हणून उठ्ठा भायर वचून बसता तेका लागून आमकां सगळ्यांक एकीच कडेन जागो बरोसो दिवचो. पूण आनी लोक खंय बसता भायर बीन खंय बसतात भायर सगळ्यांक मेळटा थंय बसतात न्हू. पूण जे कोण बावडे खरेंच जर फुलाकार आहात तुमचे असली ती बावडे कायद्यान जर वागतात तांकां तुमकां दंड या म्हणून आमी हांगासरूच बसल्या कित्याक जायना म्युन्सिपाल्टीकूय त्रास जावंक जायना आमकां बी त्रास जावंक जायना म्हणून आमी हांगारूच बसल्या न्हू बाकी सगळे कोण जाय जाय थंय बसता. आनी तुमकां तुमी जर सपोज भायर बसली धंदो करपाक जाल्यार तुमकां कितें त्रास जाता भायर बसत जाल्यार मागीर ते म्हणटा हांगा बसपाक रायट ना म्हणटा न्हू उठोवपाक येता. कितलो टॅक्स भरता तुमी आमी हांगासर दिसाक 40 रुपया दिता. हे सगळे तुमचे जे गार्बेज जा आनी कितें आनी कितलो फायदो तरी जाता तुमकां तितलो फायदो जावं किंवा ना जावं 40 दिवचेच पडटा न्हू. भायर अशें कोण वाळपय साडीचे भायलेलो घेवन बसता हांगा बीन धंदो करपाक हय भायर बसतात न्हू ते काय टॅक्स बीन काय फारीक करिना ते आतां करता कितें ना करता तांकां खबर आसतली न्हू आमकां पळय गिरायक जावं किंवा ना जावं 40 रुपया लागो जावंक ना सुद्दां म्हटलें जाल्यार घरा बसपाची न्हू. तुमचे कशें कितें म्हणजे हे फुलाच्या बिजनेसाचें तुमी कशें कितें घर चलयता सांगता म्हाका कशें म्हणजे भुरग्यांक शिकोवंक जाय पोट भरूंक जाय कशें त्रास काडून कशें तरी करूंकूच जाय न्हू. एक दीस फायदो आसता लुकसाणूय आसता तेन्ना आमी मागीर हें करता न्हू कशें तरी कोणाचें रीण उरबडून केन्ना फायदो जाता तेन्ना मागीर तेंचें रीण फारीक करप अशें करता. तुमी हांगा पळयत जाल्यार जे खरे बावडे फुलाकार जे आमी गोंयकार म्हणटा वाळपयचे लोक म्हणटात जाणटी बीन हांगा बसतात पूण तांचो तुमी जर परिस्थिती जर पळयत कायद्यान वागतात तांचेर सद्याक कसो अत्याचार चल्ला वाळपयन तो पळोवंक शकता तुमी. आमी आनीक कोणा कडेन उलोवया तुमचें नांव सांगता. म्हजें नांव अश्विनी कुंकळकर. तुमी केन्नाच्यान हांगा हें करतात म्हाका जालीं 2 वर्सां मम्मी आमकां 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां जालीं कशें कितें तुमकां त्रास जाता म्हाका सांगूंक शकता. हांगा गिरायक ना कितें ना थंय कोण कोण बाजारान बसता येता आनी तिंकां कितें ती इनकवरीच घेयना ते म्हणजे बाजारान बसता न्ही तिंकां उठयत ना आमकां जर आमी थंय बसत जाल्यार ते उठयता आमकां म्युन्सिपाल्टी. तुमी वाळपयकार न्हयता तुमी खरे वाळपयकार न्ही मूळ वाळपयकार. आमी मूळ वाळपय ना पूण जालें आमकां 30 वर्सां जालीं हांगा वाळपय रावता आमी. हय हय पूण खरे गोंयकार तुमी. हय खरे गोंयकार. तुमकां त्रास जाता. त्रास जातात न्ही हे आतां बाजारान आतां हांगा बसता आमी आतां हे फुलां हें करता आमी कसलोच धंदो आमी करना फक्त फुलांचेरूच आमचें घर चलता सगलें. पूण तरी पूण ही म्युन्सिपाल्टी कितें हेंच घेयना हांगा पयलीं पत्र्यांनी आमी बसतालीं पत्र्यांच्यान बसयले उठयले आनी आमकां हांगा मार्केटान बसयली आनी ते पत्र्यांनी बसता पळय तिंकां उठयत ना म्हणजे वोतेरकारान बसता न्ही तिंकां उठोवंकूच ना तेंच्यांनी. तिंकां जर उठयत जाल्यार आमकां हांगा कितें गिरायक बी अशें जातलें आहलें न्ही. तुमी खरे मूळ फुलकारां जी पयलीं आदी पासून धंदो करतात पूण तुमकां उठोन सरकारान आपल्या अशें मार्केट बांदलें इतल्या पयशांनी पूण हांगा हाडून बसयल्या पूण तुमकां कांयच फायदो जायना. फायदो कांयच ना. फायदो कांयच जायना उलट तुमी टॅक्स बीन भरता आसल्यार. भरता 40 रुपये टॅक्स हां डेली सारको भरता. हय 40 रुपये भरता. आनी मार्केटाचो मेंटेनन्स कसो आहा मार्केटान मेंटेनन्स म्हणजे गेट ना काय ना गेट ना दवरूंक सुद्दां हांगासर जागो ना आमकां. जागो ना ती सोय तेंच्यांनी करची अशी. आनी रातच्या टायमार कोण तरी लोक हांगा बसतात बीन अशें कितें तरी. रातच्या टायमार गेट ना म्हणटा बसतालेच न्ही गोरवां येता असे लोक बसता हाडून सगलो लोक हांगा उडयता बुरशेपणां खूब करता हांगा.
सगळी तुमकां काडची पडटा? आमी काडिना पूण म्युन्सिपाल्टी काडटा पूण बेगीन येयल्या बरोबर आमकांच काडून बसचें पडलें न्ही हांगा. म्युन्सिपाल्टीक णवांक येतली, म्युन्सिपाल्टी णवांक येयल्या उपरांत तेजे पयलीं आमी येयले जाल्यार आमकांच काडचें पडलें न्हू. आणि हे सगळे जागे खाली कित्याक दिसता तुमकां? खाली म्हणल्यार गिरायक जायना म्हणून खाली न्हू. कोण येना हांगा मार्केटान. गिरायक जायना म्हणून खाली जाल्यार सगळे भरलेलेच आहा ते. लोक सगळो बसलेलो आसा. जागे आहा. तुम्ही पळोवंक शकतात की एक सरकार आपल्या भशेन एक प्लॅन करता की मार्केट पयलींच्या मार्केटांतले बाबडे जे कोण पारंपारीक फुलां विकपी आशिल्ले तांकां उखलून तेंच्यांनी हांगा हाडिल्ले. पूण तुमी जर पळोवंक शकतात की सरकारान इतले पयशे मोडले पूण कोणा खातीर म्हणलें तें कळना. कित्याक हांगा जर पळयत जाल्यार सगळे खाली दिसता. म्हाका दिसता हांवें फर्स्ट टायम असो मार्केट पळयला ज्या जाग्यार फुलाकार बाबडे जेंकां फोर्सफुली हांगा हाडले, जे कायद्यान सगळो धंदो करूंक सोदतात, जे टॅक्स पे करतात पूण तांचेर अन्याय करून ही सद्या वाळपयची म्युन्सिपाल्टी काम करता. कितलेशेच एक दोन हे पळोवंक शकता सगळे स्टॉल खाली. फक्त 2-3 बावडी जाणटेली आहात की आणि मेन प्रॉब्लम म्हणजे तांकां गिरायक जायना. गिरायक ज्या जाग्यार जाताले तांकां ती पयलीं ज्या जाग्यार बसताली थंयच्यान सरकारान उखलून ते आपल्या भशेन बरो एक सिस्टमॅटीक प्लॅन करून व्हडले मार्केट कॉम्प्लेक्स केलेले आहा. म्हाका आतां कळना की इंजिनियर जे आसतात PWDचे जावं म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर ते प्लॅन करतना कशें करता तें कळना म्हाका. कित्याक पारंपारीक लोकांक जर तांकां तेंचो धंदो असो जर सरकार करपाक लागलो आनी वाळपयची म्युन्सिपाल्टी आतां कितलींशीं वर्सां आमी पळयता कोणाचे तरी कोणाच्या तरी हातान आसतली, कोण तरी सत्ता करता आसतलो, बरे हुशार मनीस आसतले. पूण अशे गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक असो त्रास करप कितले योग्य ते लोकांनी थारोवपाचें. हे सगळे जागे बूक आसात एक्चुली. तुमी पळयतात नंबर 20 दिसता, 19 दिसता, 18 दिसता पूण खाली कित्याक तर ते एक्चुली प्रत्येकान रजिस्ट्रेशन केलां, प्रत्येकान बूक केलां आनी प्रत्येकान तो जागो घेतिल्लो आसा. जागो 40 रुपया ते पे करता पर डे टॅक्स पे करता ते म्युन्सिपाल्टीक, वाळपयच्या म्युन्सिपाल्टीक. पूण हांगा धंदो करूंक सोदिना कित्याक तर तांकां अशा जाग्यार उठयल्या ज्या जाग्यार ते धंदे पयलीं करताले थंयच्यान उठयले आनी अशा जाग्यार हाडून बसयल्या की ज्या जाग्यार तांकां धंदोच जायना. तुमी आनी पळयात हे सगळे खाली 10, 9, 8, 7, 6, 5 फक्त 2-3 फुलाकारां केल्यात आनी एक म्हणटात तो व्हायट एलिफंट म्हणटा तो वाळपयच्या सरकार वाळपयन तुमकां दिसूंक शकता मार्केटान कांयच ना. लोकांक अशे रस्त्यार दवरल्यात जे बावडे खरे पारंपारीक धंदो करपी आसले तांकां हाडून हांगा बसोवपाची ट्राय केली पूण तें जालें ना. एक व्हायट एलिफंट गव्हर्मेंटाचें प्लॅनिंग तुमकां आतां कळोंक शकता की गव्हर्मेंट कसो प्लॅन करता तो की ज्या जाग्यार गिरायक जावचें ना, ज्या जाग्यार मार्केट ना त्या जाग्यार मार्केट घालता. आनी मागीर सरकार म्हणटा की आपलो म्युन्सिपाल्टीक रेवन्यू मेळना आनी कितें तरी. पूण ज्या जाग्यार गिरायक ना त्या जाग्यार कोण धंदो करतलो? बरो प्लॅन केला, बरें मार्केट बांदला आनी बरें एक आपल्या भशेन सिस्टमॅटीक टायल्स घातले आनी कितें केलां. पूण फुलाकारांक हांगा जमनीर बसचें पडटा. तर रिजन आमी तांकां विचारलें कितें प्रॉब्लम तर ती म्हणटा गिरायक जायना म्हणून ती जमनीचेर बसतात. सरकारान सुद्दां इवन प्लॅन करतना केन्नाच चिंतूंक ना बाबा तांकां कशें गिरायक जातलें, कितें करूंक जाय आशिल्लें. पूण प्लॅन केल्लो ना, जस्ट एक मार्केट बांदूंक जाय बांदलां अशें दिसता. आमच्या वांगडा आसा एक पारंपारीक जी पयलींच्यान हांगा फुलां विकपाक बसताली वाळपयन. उलया तिचे कडेन कशें तिका गिरायक जाता, कितें फायदो जाता तिका ह्या मार्केटाचो. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव नकली भैरव धरे. ओके. तुमी कितलीं वर्सां जालीं हांगा बसता? हांगा वर्साक आतां जालीं 5 वर्सां. पयलीं खंय बसताली? पयलीं थंय बसताली सकयल मार्केटान आनी थंय आतां वताऱ्यांची दुकानां लायल्या आनी आमकां जागो मेळना. आतां हांगा घातले आमकां आनी हांगा गिरायक ना कांय ना बेश्टे बसप उठोन वचप. आनी सदी तरास काडून जो हाडलेली फुलां भायर उडयता आनी वयता आमी. प्लस तुमकां सगळो टॅक्स भरचो पडटा म्युन्सिपाल्टी? हय भरतात आमी 40 रुपया. हय. पयलीं तुमकां गिरायक कशें जातालें मार्केटान? पयलीं बरें जातालें आसलें थंय. आतां कांय एक ना. आतां गिरायक ना कांय ना. तुमी कोणाक कंप्लेन करूंक ना अशी सांगूंक ना तुमी? ना आमी कंप्लेन कोणाकूच करूंक ना.
कोणाकूच ना कंप्लेंटूय करूंक ना आनी कांयच ना आमी बेश्टी बसता आनी उठून वयता जाय तशें गिरायक तुमकां जायना ना ना कशें कितें तुमचें चलता घर आतां कितें करपाचें आसा जालें जाल्यार करपाचें ना जाल्यार वचपाचें मुखाट्यांनी घरा आनी कितें करपाचें आहा आनी कांय ना आतां थंय वतार बसयल्या आनी आतां आमचो जागो इकडेन घातलो आमकां आनी गिरायक ना कांय ना आनी कितें करपाचें कितलींशीं वर्सां जालीं तुमी ह्या धंद्यान आसा आतां खूब वर्सां जालीं म्हाका हीच एक वर्सां जालीं म्हाका हांगा बसल्याक आतां हीच एक वर्सां जालीं हीच वर्सां जावन गेलीं जाल्यार हांगा आतां गिरायक ना कांय ना जो वाळपयचो जर आमी इशू पळयत जाल्यार एक विचित्र विशय आसा जे लोक पारंपारीक जे पयलींच्यान धंदो करताले तांकां हाडून मार्केटान बसयल्या पूण जे पयलींच्या जाग्यार जे धंदो करताले त्या जाग्यार कोण तरी भायले येवन बसतात ते टॅक्स व्हडलोसो काय पे करिनात आनी बाबडे जे लोक पारंपारीक आशिल्ले जे कितलींशीं वर्सां धंदो करतात तुमी पळोवंक शकता तिका पळोवन कळटलें तुमकां तिणें कसो त्रास काडले आसतले पूण तिका गिरायक जायना तिची इवन फुलां सुद्दां वेस्ट जाता म्हणजे तिणें जर फाल्यां काळी जर फुलां हाडलीं आनी विकपाक गेली ती विकिना प्लस टॅक्स भरचो पडटा वाळपणचो मुद्दो पूण कोणा कडेन कंप्लेन करता तिका आमी विचार तुमी कंप्लेन केली ना ती म्हणटा ना करूंक ना कंप्लेन कित्याक तर कोणा कडेन कंप्लेन करतली कंप्लेन करपा खातीर सद्या हांगा जी ऑथॉरिटी आहा ती तेंचे आयकून घेयना हाच्या वयल्यान हांगा कळोंक शकता तुमकां हे जर तुम्ही बायक्स पळयत हांगा जर तुमकां दिसलें की पार्किंग एरिया म्हणून एक्चुली पार्किंग एरिया न्ही हो मार्केट वाळपयचें हांगा एक गेट एक्चुली त्या लोकांनी मागली एक गेट घालपाची पूण ती फुलाकारांची मागणी आयज मेरेन सरकारान केली ना सरकारान बरें एक मार्केट बांदलां जाय तशें आपणाक पूण मेन जे बेजीक गोश्टी आसता ताचेर लक्ष दिलो ना तांच्यांनी कंप्लेन केलें पूण आयकलें ना हांगाच्यान खंय गुरवां येतात तेंची फुलां खातात हांगाच्यान रातचे कोण तरी लोक येतात हांगा पार्टी करतात आनी कितें तरी करतात म्हणून तांची कंप्लेन आसा पूण हाचेर मातर ही जी वाळपयची मुन्सिपाल्टी आहा ती केन्नाच लक्ष घालिना एक अजाप करपाची खबर जी गोंयांत घडटा आनी कोणाक खबरूय आसची ती पूण आयज आमकां कळ्ळें उलयतना की तेंच्यांनी आपली कंप्लेन केली वाळपय मुन्सिपाल्टीक कावन्सिलराक सांगलें की आमकां गिरायक जायना आमकां कितें तरी करात म्हणून तेन्ना कितें जापो मेळ्ळा पळय तें आयकात तुमी तुमचें नांव सांगा हां दिव्या पर्येकर तुमी जेन्ना मुन्सिपाल्टी कंप्लेन केली की आमकां गिरायक जायना तेन्ना तुमकां कितें आन्सर मेळ्ळें आमी गेली आनी थंय शिडीन मारुतीच्या देवळा कडेन थंय बसली थंयच्यान मागीर ते येयले मुन्सिपाल्टीचे आनी उखल म्हणपा लागले सामान उखल आरे आमी भुरग्यांक कशी पोसची म्हटलें गिरायक कितें जायना मार्केटान आनी भुरग्यांक तरी कशी पोसची आमी कितें विचारलें तितल्यान मागलें तें आपल्याक लागना भुरगीं कोणी काडूंक सांगलेली तुमकां हें विचारपाक लागलें हो म्हणटकूच आमी तरी आसतना बसली परत येयल्या सामान भरून व्हरता लागलें तुमी जर पळयत ही अशी एक अजाप करपाची खबर की भुरग्यांक पोसूंक जायना जाल्यार भुरगीं कित्याक म्हणजे हांव तें उलोवं शकना ऑन कॅमेरा पूण तुमी आयकलें असले जापो वाळपयच्या मुन्सिपाल्टीन लोकांक मेळटात आनी कोणाक लोकांक मेळटात जे लोक स्थानीक लोक जे खरे पारंपारीक बाबडे जे काम करतात धंदो करतात प्रामाणीक तांकां हे जापो मेळटात म्हणजे ती वाळपयची मुन्सिपाल्टी केन्ना सुदरतली तेंचे कोणा कडेन वचपाचें हें तुमी ठरोवपाचें आमी आतां आसा वाळपयच्या फीश मार्केटान तुमी हांगा पळोवंक शकता तें मार्केट अशें हांगा थोडे नुस्तेकार आहा सद्या तेंचे कंप्लेन्स कितें आहात ते तेंचे कितें ग्रावन्सीस आहात तेंचे इश्यूज कितें आहा ते आमी पळोवंक शकता तुमकां म्हणजे एक पयलीं हांव लोकांक सोदता की एक ड्रेनेज आहा ही पळयतात तुमी तांची अशी कंप्लेन आहा की थंयसर वयर कितें तरी घालपाक जाय नाजाल्यार लोक सकयल त्या ड्रेनेजीन पडटा म्हणून पण आयज मेरेन वाळपय मुन्सिपाल्टीन हाचेर कांयच एक्शन घेतिल्ली ना आमी एका नुस्तेकारांक म्हणून तिका विचारता कितें प्रॉब्लम आसा हांगा हांगा प्रॉब्लम आसा मेन उदकाचो आनी ही गटरां साफ करूंक ना आनी हे बांदलेल्याक एकूय फावटी तेंच्यांनी पेंटींग करूंक ना
कितली वर्सां जाली हे मार्केट बांदले? आता आम्ही हांगा बसलेल्याक 6 वर्सां जाली ह्या मार्केटान नव्या मार्केटान बसून 6 वर्सां जाली. 6 वर्सां पळयता जाल्यार हांगा पेंटींग ना, निवळसाण ना आनी ते पळय कितें ते गेलां ते सुद्दां तेंच्यांनी घालूंक ना. गटरांक कितें पायपां घातल्या कुसली पायपां येयल्लो मनीस भितर पडटा आनी बरेच लोक सांगता हांगा घाण मारता म्हणून बरो पब्लीक भितर येयना. तुमकां कितें कितें त्रास जाता हाचो? आमकां ह्या उदकाचो नुस्त्याच्या मार्केटाक आमचें नुस्तें खावपाना लोक बरो म्हणटा घाण मारता तुमच्या मार्केटाक म्हणटा आनी लोक पब्लीक येना आमचें नुस्तें उरता. कित्याक आमकां बरें नुस्त्याचो विक्री हें जायना खरेदी जायना. कित्याक सांग मोठेशे गिरायक भायर फुटपारीचेर बसता तांकां पासत आमकां चड हें जाता. कित्याक ते लोक भितर बसपाचे ते मार्केटान तांकां बसोवपाचें हाडून. कित्याक बेकायदेशीर कोण तरी भायर बसता. तेंचे कडेन कांय नासतना ते बसता न्हू तांकां तुमी भितर बसोवपाचे. आमी मुन्सिपाल्टी सांगलें ग्राम पंचायती सांगलें पोलीस स्टेशनार सांगलें मामलेदार ऑफिसान गेली थंय सांगलें आमचें कोणी आयकोंक ना. मागीर लास्टाक आमी वगी बसले. मुन्सिपाल्टी सांगता कितें मामलेदारा कडेन चला ती सांगता ग्रामपंचायत इथे पडटा ते म्हणटा आपणाक हे पडना आनी तो कोण तो सोफा व्हरूंक येता मौला तो म्हणटा कितें तुमी उठा आनी चला. आमी हांगा नुस्तें हाडपाचें काय थिंगा व्हरून तेंच्या मुन्सिपाल्टीन वचून सांगपाचें. एक दीस सांगतली 2 दीस सांगतली आतां 4-5 फावटी गेले आमचे त्यांनी केअर घेवंक ना. कितले काय नुस्तेकार बसता हांगा? हांगा टोटल आतां 16 जाण आसा 16 जाण आहा. तुम्ही कितलो टॅक्स भरता? आमी दिसाक 40 रुपया भरता दिसाक 40 रुपया. आमकां टॅक्स कमी आसा पूण 40 रुपया आसा ते टॅक्साचे व्हडले प्रॉब्लम ना पूण हे गटरां बिटरां तेणें साफ करूंक ना. कितें आनी जे कोण भायर बसता पळय बेकायदेशीर तांचे कडल्यान कितले पयशे घेतात बीन? ते म्हाका खबर ना मुन्सिपाल्टी कितले घेता ते आमी कित्याक विचारतले आमकां विचारूंक शकना न्हू आमी. आनी ह्यान फुडें ह्या रोडार सुद्दां बसयलेले मुन्सिपाल्टीच्या दारान सुद्दां बसलेले लोक वास्कोकार तांकां सुद्दां तेंच्यानी हटोवंक ना. मागीर आमी कंप्लेंट दिल्या उपरांत तांकां उठयला. आमी तर एकंदरीत पळय वाळपय अशी स्थिती आहा ज्या जाग्यार पारंपारीक कोण बाबडो गोंयकार आसा तांकां धंदो करपाकूच सारकी मुन्सिपाल्टी दिना. मार्केट बांदलें फुलाची मार्केट बांदलें पूण तें सारकें प्लॅन केलें ना. फीश मार्केट बांदलें पूण तेजो मेंटेनन्स ना. जे कोण इलिगली भायर विकतात जे टॅक्स पे करिना तांकां मुन्सिपाल्टी सपोर्ट करता. पूण हांगार जे बाबडे जे वाळपयचे लोक आहा पारंपारीक जे प्रामाणीकपणे टॅक्स भरतात 40 रुपया कमी आसा नो डावट तरी आसतना तांचें लक्ष दिना. इवन तांची क्लिनींग सारकें धरून ते आतां तिणें सांगलें की आमकां की आतांच खंय क्लीन केलें ना जाल्यार हांगा भरपूर घाण आसताली. हांगा तुमी पळोवंक शकतात हांगा तशी कशी गार्बेज आसता ती अशी पोना अशी भितर अशी गार्बेज ती दवरतात पूण क्लीन करपाचें नांव घेयना. आनी बाबडे 16 जाण जे पारंपारीक जे कोण विकपी आहा नुस्तें ते येवन हांगा बसतात आनी तेंची कंप्लेन वाळपय मुन्सिपाल्टी कशीच घेयना कशें आयकून घेयना कानाचेर. वाळपयचें प्लॅनिंग जर पळयत जाल्यार खरेंच अजापाचें काय म्हाका दिसता. म्हणजे आमी जे पयला फूल मार्केट पळयलां आतां आमी सेकंड फीश मार्केट पळयलां. खंयचें मार्केट बांदच्या पयलीं सदां पार्किंग पळोवप आसता जेणे करून जो कोण जो सामान घेवपाक येता जेका कोणाक आपणें कितें घेवपाचें आहा ताका गाडी सारकी पार्क करपाक जाय. आनी पूण तें पार्किंग आमी पळयता पार्किंग इशू हांगा वाळपण भरपूर आसा. लोकांनी जर रस्त्यार गाडी लायली जाल्यार ताका पुलीस व्हरता. आमच्या कडेन एक आसा हांगा तशें जे नुस्तें व्हरपाक गेलेले आसा. तुमचें नांव पात्र आमकां? हां शंकर देसाय. कितें प्रॉब्लम पार्किंग हांगा? पार्किंग म्हणजे थंय पयलीं आदी पयलें रोड नॅरो आहा पयलीं हें जालां आनी पार्किंग एरिया दवरले तेंच्यांनी पूण ती बी पावना सारकी. कोण धा गाडयो उरल्यो जाल्यार ते दुसऱ्याक लावंक मेळना. नुस्तें जर घेतलो जाल्यार थंय वयच्यान फाटच्यान वयचें पडटलें ताका कोणाक आनी असो येवचो पडटा म्हणून गाडी घेतली जाल्यार 4 व्हिलर तर केन्नाच पार्किंग करूंक मेळना हांगा. तशें तुमी रस्त्यार गाडी लायतकीर पुलीस कितें करता? पुलीस आपलें काम करतले पुलीस. हय ते पुलिसाचें काम न्हू ते पुलीस आपलें काम करतले. रोड ब्लॉक जाला म्हणटो ते आपलें काम करतले तेचें कर्तव्य ते करतले. सो तुमची कितें मागणी आहा मुन्सिपाल्टी कडेन ना सरकारा कडेन? पार्किंग तरी एरिया दवरूंक जाय मातशी जास्तीत जास्त पार्किंग एरिया जाय कळ्ळें. आनी जो पर्यंत पार्किंग ना तो पर्यंत हेंचे हो म्हणून हे लोक भायर विकता पार्किंग हांगा कोण येयना म्हणून. हय तांकां तें कारण तें सो मूळ समस्या आमी जी म्हणटा म्हणजे प्लॅनिंग पार्किंग ना म्हणून ते बाबडे काय फिशरमॅन भायर बसतात आनी जेणे तांकां गिरायक जाता. जे खरेंच प्रामाणीकपणे धंदो करतात तांकां भितर कस्टमर मेळना कित्याक तांकां पार्किंग ना. सो सरकारान एक गोश्टी सदांच लक्षांत दवरपाची कित्याक ना जाल्यार तो व्हायट एलिफंट जावन पडटा.
आतां आमी आयले ते वाळपयचो जो मेन रिक्षा जे पायलट आसता तेंचे कितें प्रॉब्लम आसा तो विचारपाक तेंच्या खातीर. पात्रांव, तुमचो कितें प्रॉब्लम हांगा? प्रॉब्लम म्हणजे आमकां हांगा गाडयो लावपाक त्रास जाता. लोकांच्या हितून आसा आमी. तुमकां मुन्सिपाल्टीन स्टँड असो दिल्लो ना? तेंच्यांनीच दवरल्या आमकां हांगा. हय, तेंच्यांनी दवरल्या, पूण जागो कमी पडटा आमकां, गाडयो लावपाक मेळना जास्त. तुमी हांगा कित्याक रावतात म्हणजे ह्याच जाग्यार अशें? म्हणजे आनी खंय जागो ना न्ही गाडयो लावपाक, गाडयो खूब जाता आमच्यो. ओके. मार्केटान जेन्ना कोण लोक येता पळय तेंकां ह्यो जागो सुटेबल आसा की आनी खंय? ते कित्याक आतां आमी फुलांच्या मार्केटान पयलें, पूण थंय बीन तुमी वचूं शकना? गाडयो थंय लावपाक मेळना न्हू थंय. थंय गाडी आसा म्युन्सिपाल्टीचे. पूण मेन गिरायक म्हणटा ते खंयच्या एरियेक जाता तुमकां? गिरायक म्हणजे तशें आमी सद्या आमकां हांगासर जागोच लावपाक येना, म्हणजे ही हांगासर लागीं आसा म्हणून आमी हांगा रावता बाजारान मदीं. हय. तुमची कितें मागणी आहा मुन्सिपाल्टी कडेन? मागणी म्हणजे आमकां आतां हांगा खंय जागो बरो गावलो जाल्यार आमकां थंय दवरपाचें बरें गाडी. सो आतां तुमी अशें रस्त्यार गाडी लायता तुमकां कितें प्रॉब्लम जाता? सद्या प्रॉब्लम ना. ह्या वटेन बाजार दिसांनी बी हांगा बाजार भरता न्हू मंगळारचो, मातशें ब्लॉक जाता ही सायडीन. ब्लॉक जाता न्ही? सांगा तुमचे प्रॉब्लम सांगा. सेम न्हू. पूण कितें कितें इश्यूज अशे तुमी कितें कोणाक सांगला बीन अशें? कितें आतां बाजार दिसा हांगासर गाडी लायली, कोणी आमकां मागीर ती भाडी ना आनी काडूंक मेळना आनी लायली आनी कोणाक हांगाच लावं नाका, आमकां मुन्सिपाल्टीन जागो दिला अशें म्हणून सांगलें जाल्यार वयल्यान तेंचे आमकां आयकोन घेवचें पडटा. तुमचो हें कितें तरी हाडा म्हणून आमकां हेजे गव्हर्मेंट कायदे प्रमाणे जाय आसलें न्हू तो स्टँड. गाडी बी काडपाक कोणाचे पार्किंग करूं नाका म्हणून सांगलें जाल्यार कोण आमकां शेणपणां सांगता. रजिस्टर जावंक जाय. रजिस्टर एक रिक्षाचे एक रजिस्टर स्टँड करून दिवपाक तांकां अशें म्हणून, जेणे करून मुन्सिपाल्टीक रेवन्यू मेळटलो. हय तांकां कितें मेळटलें न्हू अशें तांकां रजिस्टर म्हटल्यार मंगळार दीस मार्केट भरले खातीर ताडपत्री लागता, कितें लागता, गाडी काडपाक मेळना, टू व्हिलर आडवी येता, प्रॉब्लेम खूब जाता. भाडें जाल्यार झूप करून वचोंक मेळना न्हू, अशें जाता प्रॉब्लेम. बाजारकारी हांगासर हें मानता, कितें दोरयो मानता, शॉपां घालच्या भायर घालच्या, गाडी काडूंक मेळना. आनी ते वाटेन हॉस्पिटल आसा, हे सायडीन हॉस्पिटल आसा, आमचेकर ऑफिस हॉस्पिटल. हय, ब्लॉक जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जाता, मागीर कोण कंप्लेन करता आमची अशें. तुमी जर पळयत जाल्यार हांगा पळयत की हे सायडीन एक हॉस्पिटल आसा आनी जेन्ना हांगा बाजार भरता तेन्ना अशीं शॉपां सगळ्या अख्ख्या रस्त्यार आसता तेन्ना मार्केट हांगा पर्यंत बाजार भरता आनी त्या टायमार तांकां प्रॉब्लम जाता. म्हणजे तांकां रिक्षा लावपाक मेळना कित्याक लोक कंप्लेन करतात तेंच्या एक ब्लॉक जाता म्हणून. दुसरें म्हणजे एमर्जन्सी कितें जाली जाल्यार कोण तरी हॉस्पिटलान वता तेन्ना तांकां प्रॉब्लम जाता. सो तेंची इतली मागणी आहा की तांकां एक बरो एक स्टँड दिवपाचो, रजिस्टर स्टँड, जो करून तांकां बरो अफोर्डेबल पडटलो, जेणे करून लोक हे मार्केटान कोण येता तांकां ते इजिली अवेलेबल जावपाक जाय, ही तेंची मागणी आसा. आमच्यान आसा वाळपयचे एक ज्येश्ठ नागरीक आंतोनियो पिंटो म्हणून. तांकां आमी विचारया तेंच्यांनी पयलीं पासून पळयलां की हांगा कशी मुन्सिपाल्टी काम करताली, तेंच्यांनी मुन्सिपाल्टी जावच्या पयलीं सुद्दां ते जाणात हे गांवांत कशें चलतलें, कशें मार्केट चलतलें ते. सर नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सर म्हाका सांगा, हो पयलीं हांगा फुलावली बसताली तेंचें कितें जालें मागीर? फुलावले पळय बसताले हांगासर पयलीं, फुलावले बसताले तशें हांगासर आतां थोडे स्टॉलां तुमकां दिसता पळय टाकी लावन भरलेली आहा, हे सायडीन मोटरसायकली भरलेल्यो आहा. ती फुलावले बसताली थंय तांकां इलिगल म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांक काडले तेन्ना ही सगळीं इस्टॉलां काडली. इस्टॉलां काडल्या त्या उपरांत कितें जालें, एक कांय म्हयने थोडे ते उगे रावले आनी मागीर इलेक्शन जावच्या पयलीं तांकां परतून हांगासर हाडले. असो करून हे सायडीन दोनूय सायडीनी रस्तो बंद जाल्लो आहा. 2015च्यान हांव बरयता आहा इल्लिगल तुमचें आसा ते ताका तुमी म्हाका सांगा तेंचे हांकां तुमी कितें परमिशन दिल्लें आहा काय म्हणून. तर ती एक चीफ ऑफिसर आहली तेणें सांगलें म्हाका हांगासर तांकां परमिशन दिल्लें ना, म्हाजे कडेन बरयल्लें आहा. दिल्लें नासतना तांकां हांवें बरोवन दिल्या तुमी काडा म्हणून, बेकायदेशीर आहा म्हणून, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या विरुद्ध आहा म्हणून. तर 2019 अख्तर शाह प्रेसिडेंट अध्यक्ष आहलो, तेणेन मिटींग घेतली आनी सगळे मनीस येयले, पुलीस येयले, RTOचे मनीस येयले आनी खूब जाणां अशें काम लागता ते तितले ऑफिसर येयले आनी थंयसर थाराव घेतलो की हे सगळे आहा ते ट्रॅफीक प्लॅन चालू करचो, हांगासरली आहा ते हे शॉपां बिपां सगळे रोड क्लियर करपाचो आनी अशें सगळे खंय प्रायवेट पार्किंग करचें, मोटरसायकल पार्किंग खंय, गाडयो पार्किंग खंय, ते सगळे प्लॅन पास केलो उपरांत तेन्ना तो चीफ ऑफिसर आहलो तेणें सांगलें आपूण ते फुडें घालता म्हणून. तर तो प्लॅन तेणें बंद उडयलो.
म्हाजे हिसपान तो पॉलिटिशनांनीच बनवडयलो आनी विश्वाजिताच्या सांगण्यानूच तो बनवडयलो आसतलो कित्याक त्याची ऑफिसरान म्हाका सांगलें तूं वच आनी विश्वाजिताक मेळ म्हणून हांव विश्वाजिताक हांवें बरोवन दिलें ताका तें पडलेलेंच ना तर अशें करून हो डेव्हलपमेंट ह्या करप्शनाक लागून आनी हेजो लिंक आसा पॉलिटिशनाचो लिंक आसा ताका लागून हो तेंचो वोट बँक ते काडूंक सोदिना आनी अशें करून ते खुबशे कडेन तेंचे आतां एक फावट तेंच्यांनी इथे न्हंय आमचे हेका न्हंयचे सायडीन एक रस्तो जागो आहा ताका रिटेनिंग वॉल बांदता म्हणून सांगलें तेन्ना उमेश गुळेलकार रिटेनिंग वॉल बांदता म्हटलें आनी पास जावन येयली आनी म्हाका पयलीं अध्यक्ष आसले तेणें सांगलें तुमची रिटेनिंग वॉल बांदपाक येयल्या म्हणून आनी तो तेणें सोडल्या उपरांत ते रिटेनिंग वॉलूय ना आनी कांयच खबर ना आतां अख्तरशान सांगलें कितें आपूण हांगासरलो हो गटर सारको करून दिता म्हणून निमाणें करूंकच ना आपल्या घरा कडेन तेणें रस्तो करून घेतलो आपल्या घरा कडेन तेणें सगळें करून घेतलें आनी थंय सायडीन तेणें रस्तो करून घेतलो आनी तो सांगूं लागलो आमकां आपूण थंयसर पूल बांदून दिता आतां तो हितूंतलो भायर सरलो आनी पूल बांदपाचें उरला खंय तेजें आनी आपणाची रिटेनिंग वॉल तो आनीक रिपेर करूंक मागता रिपेर करूंक म्हणजे तेकाच तेकोन आनीक डबल रिटेनिंग वॉल म्हणजे न्हंयचेर कॉलनायजेशन करूंक वयता अशें करून तेंच्या भितर कितें करप्शन चल्लां आपलें स्वार्थाचें काम आहा तें करता लोकांचें करिना लोकांचें बरें करपी नाच पयलीं आसले सर ही शेड बांदली ती कोणी बांदल्या ही शेड ही शेड बांदली तेंचें परमिशन ना हे शेडाचे बदलूय बी हांवें कंप्लेन दिल्ली आहा ही शेड आहा ते हांगासर आहा ते आमच्या भितर आहा हे तरी काडचें म्हणून ऑर्डर दिल्ली आहा ते सगळे ट्रॅफिक प्लॅनान येयल्ले आहा पूण ते काडूंक तयार ना फक्त ह्या वोट बँकाक लागून आनी हे पॉलिटिक्साक लागून ती तशीच उरलेली आहा ही शेड आतां खूब रास्टींग जाल्ली आहा ती केन्ना खंयचे केन्नाय पडोंक शकता कोणाचेरूय डेंजर आहा आनी हो मिनी मार्केट करूंक सोदतात करून दवरला हेंच्यांनी हांगासर पूण सर आमी जे पयल्या की पारंपारीक जे फुलाकार आशिल्ले पळय वाळपयचे तांकां थंय मार्केटान मारले तांकां गिरायक जायना ते एक्चुली हांगा बसताले हय पूण तुमकां कितें दिसता की सरकारान एक्चुली तांकां म्हणजे हांगा जागो दिल्यार एक बरें आशिल्लें हय तांकां तरी हांगा जागो दिल्लो जाल्यार बरो आसलो पूण हांकां न्हू हे बेश्टेच बोलते हेंची शॉपां दुसरे कडेन आहा कोणाची बिचोली बी शॉप आहा ती शॉपां सोडल्या आनी हांगा येवन बसल्या आनी दुसरी एक गजाल हे भायले लोक आसा ते तेंचे वोट बँक आहा तांकां घेवन ते सगळे आपली पॉलिटिक्स चलयता आनी तांकां हांगासर चड करून तांकां हें दिता एक मनीस येयलो आतां ह्या फाटल्यान कितलेशेच येयले हो म्युनिसिपालिटीचेर बर्डन आसा कित्याक म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिल्लें ना म्युनिसिपालिटीक टॅक्स कांयच मेळना वयल्यान तेंचें काम करचें पडटा हांगासर कचरो बिचरो आतां चडतो तांकां काडचो पडटा तर हो असो धरून फायदो कितें आहा आनी हो असो शेड असो एक्चुली रोड हो मार्केट न्ही हे मार्केट न्ही हो रोड आनी हो शेड हेजेर असो परमनंटली उडोवप म्हणजे हे सारकें बेकायदेशीर आहा सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या विरोध आसा हे हांवें सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या विरोध आसा म्हणून बरोवन दिल्लें आसतना हालीं हांव ह्या चीफ ऑफिसराक मेळ्ळो आनी तेणें सांगलें 29 तारखेर मिटींग घेता आनी ते चालीक लायता म्हणून 29 तारीख येयले जाल्यार अख्तरशान दिसता ताका त्या दोगूय उलयले कॅन्सल केले अख्तरशाक सांगलें तूं वच आनी सांग कित्याक तेणेंच केल्लें तें हो वचून सांगान आनी निमाणें कांयच करूं ना अशें फटींगपणां केलें ताणें म्हाका असले फटींग मनीस ओके आमी सकाळच्यान जेन्ना आमी वाळपय भोंवता तांकां आमकां एकूच आमी जी गजाल जी आमी परत सांगता म्हणजे रिपीट जाता ती की जे पारंपारीक लोक आहा तांकां भायर मारले वाळपयच्या लोकांनी पारंपारीक जे आहा तेंचे वाळपयची म्युनिसिपालिटी काय उलयना तेंचे प्रॉब्लमूय सॉल्व करपाक सोदिना पूण कोण तरी येता भायल्यान आनी तो धंदो करता ताका सगळें तो बीन कसो तो म्युनिसिपालिटी टॅक्स पे करना तो पारंपारीक आहा फुलाकार आसा जावं नुस्तें विकपी आसा तेणी प्रामाणीकपणे पयशे दिता तो म्युनिसिपालिटी पूण ताका गिरायक जायना हे सरकार आनी वाळपयची म्युनिसिपालिटी कितें करूंक सोदता हे वाळपयच्या लोकांनी चिंतपाचें पयलीं फुलाकारां आमी तुमकां सांगलें की हांगा बसतालीं एक म्हणजे आशिल्लें तेंचें रिजन की हांगा तुमी पळोवंक शकता तें मारुतीचें देवूळ आसा वाळपयचें मेन देवूळ आनी अशें पळोवंक गेल्यार मार्केटान आसा तें हांगा फुलाकारां बसून बाबडी गिरायक करतालीं आपलो धंदो करतालीं पूण आमी जे पळयलां तांकां सरकारान फोर्सफुली उखल्ल्या आनी एक मार्केट बांदला ज्या मार्केटान लोकूय येयना तांकां गिरायकूय जायना आनी तांकां थंय वचून बसयला आमी तुमकां दाखयलें सुद्दां कितलेशेच एरियाज आहा ते खालीच आसा म्हणून पूण सरकाराचें प्लॅनिंग इतलें अशें आहा की मार्केटांतले काडलें आनी खंयच्या अशा जाग्यार घातलें की ज्या जाग्यार तांकां जाय त्या जाग्यार घातलें म्हणजे सरकाराक जाय त्या जाग्यार पूण हांगा जे देवळा कडेन कोण भावीक येता आनी कोण तांकां जर फुलां घेवपाचीं आशिल्लीं ते एक इजी सिस्टम आशिल्लो पूण तो सरकारान आतां इतलो कॉम्प्लिकेट केलेलो वाळपयची म्युनिसिपालिटीचें प्लॅनिंग तुमकां दिसूंक शकता आतां आमी आसा ते वाळपयचे
मुन्सिपल एरियेन पडिल्ले एक म्हणटात ते चिल्ड्रन पार्क. ती पळोवंक शकता पार्काची हालत कितें आहा ती. चिल्ड्रन पार्क म्हणटा ताका. ते 9 वर्सां पयलीं हांच्यांनी ओपन केला ते. बेंचीस पळोवंक शकता तुमी. हांगाची परिस्थिती पळोवंक शकता की कसो मेंटेनन्स आसा तो. हांव आनी चड तुमकां सांगूंक वचना कित्याक जर पळयत जाल्यार हांगा अशें दिसता की हांगा खरेंच भुरगीं खेळटात. खरेंच एक चिल्ड्रन पार्क भुरग्यां खातीर केला. तर इतलें मेंटेन कित्याक जायना ताचो आन्सर कितें तो मुन्सिपालिटीच दिवंक शकता. आनी हांगाले जे कावन्सिलर आहात ते सांगूंक शकतात की हे इतले बरे सरकारान इतले पयशे मोडून जागो एक्वायर करून जे पार्क केलेले आहा ते भुरग्यां खातीर करिल्ले पार्क. आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता हे पळय झोपाळे बीन कशे आहा ते तुटल्यात थोड्यांक कलम आयल्या आनी कितें. आनी असल्या पार्कान भुरग्यांक खेळोंक धाडप सुद्दां पेरंट्सांक सद्या रिस्की जाल्लेलें आसा. वाळपय जेन्ना भोंवता तेन्ना आमी एक गोश्ट आमच्या लक्षांत येयल्या ती म्हटल्यार खुबशे लोकांक आमी ऑफ द रिकॉर्ड आमचे कडेन उलयतात. सरकाराचे प्रॉब्लम आसा, सरकार हें करिना, मुन्सिपालिटी हें करिना. कांय बाबडी फुलांकारां आशिल्लीं तेंचे पोट तिडकीन आपले प्रश्न आमकां सांगले, आपले प्रश्न मांडले मिडिया मुखार. पूण मिडिया कडेन उलोवपाक खुबशे लोक कमी म्हणजे फाटसून ऑफ द रिकॉर्ड जाय तितले कंप्लेन करतात. तसोच आमकां एक सांपडला हांगा. आमी म्हणजे कसो तरी सोदला ताका. तो म्हटल्यार ॲशली, एक तरणाटो जावन आसा वाळपयचो. ताका विचारया हांगा कित्याक प्रॉब्लम आनी लोक कित्याक उलोवपाक सोदना. ॲशली वेलकम तुका आमच्या शोवान. ॲशली आमी जे खुबशे प्रोजेक्ट पळयल्यात वाळपय, पूण ते अशें आहा की जे लोकांक जाय आशिल्ले पळय त्या जाग्यार ना ते. सरकारान आपणाक जाय तशें प्लॅनिंग केलां. सरकाराक आतां वाळपयची मुन्सिपालिटी तरी तूं पळोवंक गेल्यार हांगासर हो डेव्हलपमेंट जाला. तो डेव्हलपमेंट पळोवंक गेलो असो प्रॉपर हेजेर डेव्हलपमेंट जावंक ना. म्हणजे खंय जावंक जाय आसलें तें जावंक ना. आतां तुमी पळोवंक शकता की हे बस स्टँडूच. बस स्टँड हो एक जस्ट सांगता ओमकार मातसो ते बस स्टँड दाखय. हो एक व्हडलो वायड एलिफंट म्हणटा तसो कितलेशे कोटी मोडून स्टेट गव्हर्मेंटान बरो एक प्लॅन केला. बरें बस स्टँड बांदला. पूण तुमकां कांय दिसना की सगळें बंद आसा. इवन तेंचें कॅन्टीन ना. ते बस स्टँडाक कॅन्टीन आसा पूण कॅन्टीन ते बंद आसा. कित्याक खातीर हे गोश्टी घडटा अशें हांगा? पळय कित्या खातीर घडटा म्हणजे पयलीं म्हणटा तें आमचो आतां डेव्हलपमेंट पयलो बस स्टँड हो आतां एक कितलेशेच कोटी मोडून हो बस स्टँड बांदलो की वाळपय एरियेक हो बस स्टँड ना. पूण तो बस स्टँड म्हाज्या हिसपान तरी खंय तरी एक रॉंग प्लेसीर जाला. तो बस स्टँड आतां हें आमचें बरें आहा, बांदप बरें आहा, डिजायन बरो आहा, सगळें बरें आहा. भितून हॉल बरें आहा, सगळें बरें आहा. पूण तो खंय बांदला तो आतां खंय सद्या सिट्युएटेड आहा तो एक रॉंग प्लेसीर तेंचो हें जाला. आनी ताका लागून हें सगळें हें जाता. म्हणजे असो प्रॉब्लम की तूं आतां पळोवंक शकता कॅन्टीन बंद आहा. थंय शॉपां आमचीं आसा. ती शॉपां सुद्दां सरी कोण ना तांकां. एकटो सुद्दां कोण गिरायक ना ताका. दोन शॉपां आहा. मागीर दुसरी गजाल म्हणटा ती तूं आतां पळयशी बस स्टँड म्हटल्यार हांगा खंय तरी एक बसींच्यो लायनी लागोंक जाय आसल्यो. त्यो बसीच्यो लायनी हांगा लागना की मागीर कितें जाता पयलींच्याच भाशेन जे आतां आमचें ट्राफीक तूं वाळपय आतां तुवें इतलो हें केलो म्हणटा तितून तूं पळोवंक शकता की बाबा वाळपय मेन इशू म्हणटा ट्राफीक. बसी हांगा येवपाचे ते थंयच रावता. कित्याक तांकां म्हणून खंय तरी हांगा लोक चडना. लोक हांगासर येना की लोकांक बाबा बस स्टँड म्हणून खबर आहा पूण लोक येवंक सोदिना. कित्याक कोण म्हणटा पयस पडटा, कोण म्हणटा आमच्या कडेन येवंक जायना, आमी थंयच रावता. पूण ताका लागून हो बस स्टँड खंय तरी रॉंग प्लेसीर जाला. एक डेव्हलपमेंट जाला बरो डेव्हलपमेंट पूण रॉंग प्लेसीर जाला. तशें चिल्ड्रन पार्क हांगा खरीच भुरग्यांक खेळटात. त्या तरी चिल्ड्रन पार्क हें म्हाका दिसता हालींच ओपन जाला कशें ह्या एका वर्साक काय एक देड वर्साक. ते बंद आशिल्लें. बंद आशिल्लें. कितलीं वर्सां अशें बंद आशिल्लें? एक बांदून एक 6-7 वर्सां तरी बंद आशिल्लें. ओके बरें. म्हाका एक सांग जेन्ना गव्हर्मेंट खंयचो प्रोजेक्ट करता लोकां खातीर करता इतले पयशे मोडटा आनी कितें पूण लोकांक आमी जे पळयलें की आमी फुलांचो मार्केट पळयलो तुमचो बाकीचे इश्यूज पळयले खुबशे लोकांक विचारले कोण उलोवंक सोदिना नो डावट. हांगा लोक उलोवपाक कित्याक सोदिना? उलोवपाक सोदिना म्हणजे मनान खंय तरी एक भंय आसतलो बाबा की आमचो आमदार आसा खंय कितें करूंक शकता हें तें. पूण म्हाज्या हिसपान कितें रॉंग आहा तें उलोवचें. कित्याक लोकां खातीर न्हू. आतां हांव जें उलयतां तें आमच्या बाजाराच्या लोकां खातीरूच उलयता. म्हाका वायट दिसता की बाबा आतां मार्केट टू कॉम्प्लेक्स पळोवशी तूं मार्केट कॉम्प्लेक्स पळोवशी की बाबा तो कॉम्प्लेक्स आहा बांदला खरें. पयलींचो स्ट्रक्चर आसलो तो खूब बरो आसलो. घटूय स्ट्रक्चर आसलो आनी शॉपां बरीं आसलीं आनी थंय लोक येताले. गिरायक खूब येताले. खूब लोकांक गिरायक जातालें. आमच्या फुलकारांक गिरायक जातालें. आमचे शॉपकार धंदेकार आसले आमच्या बाजारांतले तांकां गिरायक जातालें. आनी आतां तो डेव्हलपमेंट म्हणून तो एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदला म्हणजे पूण तो म्हणजे म्हाज्या हिसपान जालो एक ते लोकांकूय मान्य ना आनी असो सारको प्रॉपर हो जावंक ना. तो प्रॉपर प्लॅन ताका ड्रेनेज सिस्टम सकयल म्हणून तेजी ड्रेनेज हें केला तो वर्साच्या वर्सा भरता. म्हाका दिसता आमी हे 2-3 वर्सां पयलीं जेन्ना आमचे CEO आसले सिंथिया पिनो तेन्ना हांवें तिच्या कडेन हें करून ते तिच्या कडेन उलोवन ते हें केल्लें पूण तेन्ना तें बांदलां म्हणजे तो ड्रेनेज सिस्टम सुद्दां ती सारकी ना. म्हाका एक सांगात जेन्ना वाळपय
खंयचो प्लॅनिंग जाता वाळपय म्युनिसिपल आनी लोकां खातीर लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना ती बाबा हांगा एक कॉम्प्लेक्स घातलो जावं मार्केट घातलें लोकांक गिरायक जावचें ना हें तांकां कळना डिझायन बीन करतना. कशें आहा लोकांक कॉन्फिडन्सान हांगा घेवन कसली गजालूच जायना हें हांव तुका 100% सांगूंक शकता. आनी तूं सुद्दां पळोवंक शकता की हो डेव्हलपमेंट कशें जालें लोकांक जर जाय आसलो जाल्यार हो बस स्टँड हांगा येवचो नासलो. बाजार आसा थंय 1-2 किलोमिटर पळय जाल्यार बस स्टँड हांगासर. मागीर दुसरें पळोवंक म्हणटा तें आमचें तो मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा पयलींचो कितलो तरी बरो जाल्लो आमच्या धंदेकारांक गिरायक जातालें सगळें जातालें पूण आतां तें तशें ना. इवन फीश मार्केटाक पार्किंग बीन तांकां फिश गिरायक ना. मार्केट इज द वर्स्ट इन गोवा. तूं पळोवंक गेल्यार दॅट फीश मार्केट वीच इज दॅट इज द वर्स्ट इन गोवा आय वूड से. आनी कित्याक म्हणून तुवें मेन म्हणटा तें हायजीन ना नॉट प्रॉपर हायजीन. तें काम आहा म्युनिसिपालिटीचें. म्युनिसिपालिटी तेजेर सारकें एक्शन म्हणजे क्लिनलीनस करिना. हायजिनाचो प्रॉब्लम मेन आसा. दुसरें म्हणटा तें कित्याक ते लोकांक ते फीश मार्केटार ते म्हणटा कितें थंय आपणाक गिरायक जायना. लोक अशे भायर खंय मागीर बसता खंयच्या दुसऱ्या एरियाचेर बसता थंय मागीर ते थंय गिरायक लोकांक चड जाता अशें तेंचें म्हणणें. एक्चुली हांव आनी विचारपाक सोदतां की जे बावडे खरे पारंपारीक वाळपयकार आशिल्ले आमी पळयल्या कितलीं जाणटी फुलांकारां बसल्यात ती प्रामाणीकपणे 40 रुपया म्युनिसिपालिटी डेली भरून बिझनस करूंक सोदतात. पूण तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की भायले कोण तरी येता आनी भायर रस्त्यार बसता आनी ते धंदो करतात तांचो धंदो जायना. आनी म्युनिसिपालिटी आसा पळय ती तेंच्या कडेन त्या लोकांनी कंप्लेन्स केल्या तांकां आयकोन घेयना. आनी एक म्हणजे तांकां जाता इतले बेगीन उखलतात ना तांकां भितर उडयतात. कित्याक अशें घडटा? घडटा म्हणजे प्रामाणीक म्हणजे कशें आहा आतां हांव म्हणटा आतां हे भायले म्हणजे कित्याक आयज काल गोंयांत मेन प्रॉब्लम जाला भायले मायग्रंट्स. तेंची कामां रोखडीच जाता. ती म्युनिसिपालिटी एरियेन रावन ते पंचायतीन रावन नाल्यार आख्ख्या सिटी एरियेन तांकां उदक पाणी लायट सगळें रोखडेंच मेळटा. आनी आतां आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या वालपयच्या भितून उलयतलो म्हटल्यार तूं आतां आमचे 70 म्हणजे म्हाजे हिसपान कितें पयलीं आमचे धंदेकार बाजारांतले आमचे वाणी भाव आमचे धंदेकार तेंची शॉपां आसलीं सगळें आसलें आनी बाजारांत कोण लोक आहा तेंचे. पूण आतां कशें जालां तेंची खंय तरी तांकां तितलें गिरायक जायना पयलींच्या भशेन. तशें म्हटल्यार तो फुलकारा पयलींच्या ओल्ड बस स्टँडार कॉम्प्लेक्स आसलो पळय मार्केट कॉम्प्लेक्स थंय बसताले तांकां बरें गिरायक जातालें. भाजीकारां बसतालीं थंय शॉपकारूय आसले फुलकारां आसतालीं. पूण आतां कितें तो मार्केट असो मोडलेल्याक आनी ती मातशी हायटूय दिल्या न्हू ताका लोक वयर वचोंक बी ते तितले हेच करिना सकयल आहा तेच घेता. आनी ती कितें तांकां व्हरोन आतां दुसरे कडेन शिफ्ट केल्या थंय ती म्हणटा आपणें तितलें गिरायक जायना. पूण तांचेर एक्शन कित्याक जाता भायल्यांचेर कित्याक जायना? जो इलिगल करता तांचेर एक्शन कित्याक जायना? इनलिगल म्हणजे खंय तरी भायल्यांची वोट बँक आसता. वोट बँकूच प्रॉब्लम न्ही आयज काल सगळ्याक. वोट बँक आहा तो एक प्रॉब्लम जाला. आनी खंय तरी ते पयशे दिता. आयज आमचे मेन म्हणटा ते करप्शन चड वाडलेलें आसा. ते कितें तरी पयशे दिता. एक तेंची 10-15 मतां हांव आनी आयकता कोणाची 42 मतां म्हण हांगा 42 मतां आहा म्हण एकट्याची. आनी पूण ती खंय तरी आमकां म्हारग पडटा कशी गोंयकारांक न्हू. आनी आमची फुलकारां जी आहा आमचे 70ची मेन म्हणटा तें वाळपय म्हटल्यार आमचे 70चे गांवांतले लोक आहा तांकां मेन प्रेफरन्स न्हू. पयलीं आमच्या बाजारांतले धंदेकार मागीर खंयचे 70चे जे लोक आहा तांकां फुलां ते जे कितें रोयता भाजी पालो फुलां हें ते कितें करता ते हाडून हांगा विकता आनी तेजो ती लाभ घेता फायदो घेता न्हू बाबडी. तांकां कितें तरी मेन म्हणून आयज काल कितें जालां भायले लोक चड येयल्या आनी तेंच्यांनी सगळें कॅप्चर कशें केलें आनी तेंची कामां रोखडी जाता. एक तर म्हणटा मनी पावर आनी दुसरें म्हणटा तें कितें आमकां कोणें बोल्सान घातलें आमी खूश जाता न्ही. ओके. आतां आमी पळयलें की आमचे कडेन आसलो ॲशली. वाळपयचो मेन इशू की जे पारंपारीक लोक आमी सकाळच्यान भोंवतात आतां दनपार जाली आनी इवन आमी फुडें भोंवपाचे आसात. प्रत्येकाचो एकूच म्हणणें आसा की भायल्या लोकांक चान्स दितात. लोक खंयचे आसो ते लास्टाक धंदेकार जावप पूण जो पारंपारीक जो धंदो करूंक सोदतात जेणे आयज मेरेन वाळपयक टॅक्स दिला म्युनिसिपालिटीक टॅक्स दिला ते जे धंदो करूंक सोदतात तांकां वाळपयची म्युनिसिपल कावन्सील कॅर करिना. पूण ते जेन्ना कितें तरी बाबडे आपली फुलां घेवन जेन्ना रस्त्यार बसतात तेन्ना तांकां एक्शन जाता. पूण जे लोक इलिगल करतात तांकां म्युनिसिपल कावन्सील तांकां खंय तरी सपोर्ट करता अशें तांचें म्हणणें अशें तांचे आरोप आसा. आमी अजून थोड्याशा जाग्यार भोंवपाचे आसात पळयत रावा तुमी.
आत्ता आमी आयले ते वाळपयचो बस स्टँड. वाळपयचो बस स्टँड सदांच म्हणटात तसो न्यूजान रावपी गोश्ट ती, कित्याक ताका एक व्हायट एलिफंट म्हणटाले लोक. कित्याक व्हायट एलिफंट म्हणटाले ते पळयत जाल्यार आतां कळटात. जेन्ना तुमी परिस्थिती पळयतात तुमी पळयतात हांगा आमी ना म्हटल्यार आतां 2 सुमार जाल्लेली आहा दनपारची, आनी 1 2 3 4 5 आनी 6 हे 6 बशीं खातीर बांदिल्लो बस स्टँड काय क्वेश्चन करचो पडटा. कित्याक येदा व्हडलो बस स्टँड इतले कोटी मोडून इतले सरकारान पयशे मोडले गव्हर्मेंटाचे, पूण फक्त आतां 6 बसी आहात. ह्या टायमार 6 बसी आहात. सो तुमकां कळूंक शकता की हांगा हालत कितें आसली बस स्टँडाची. दुसरें म्हटल्यार आतां प्लॅन करतना सरकारान चिंतूंक नाशिल्लें की बाबा आमी हांगा बस स्टँड बांदता, पूण जे खरे बसी जे मार्केटान आहा ते थंयच आसात, आनी त्या खातीर थंय ट्रॅफीक इश्यू सदांच आसता. दुसरें म्हटल्यार हांगाली शॉपां आसात ती सुद्दां बंद आसात. कॅन्टीन पळयत जाल्यार ते सुद्दां बंद आसा, ओपन ना, कित्याक हांगा लोकूच ना. म्हणजे आमी जर सोडल्यार ना ते 3-4 ड्रायव्हर आनी कंडक्टर सोडल्यार लोकूच हांगा ना. प्लॅन सुद्दां वाळपयच्या मुन्सिपालिटीन केल्लो तेन्ना लोकांक खरें कॉन्फिडन्सान घेतले काय ना हाचेर एक प्रश्न पडटा. आमी सद्या आयले ते वाळपयचो मुन्सिपालिटी ग्रावंड. तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा कशी गार्बेज डंप केल्या ती पळय. हो ग्रावंड की बाबा गार्बेज डंप करपाचो जागो तो कळपाक मुश्कील आसा, कित्याक एंट्रन्सारूच तुमकां दिसूंक शकता की वाळपयचो मुन्सिपालिटीच्या ग्रावंडाचेर कशी गार्बेज डंप केल्या. आनी इवन तुमी पळयतात हांगा रोड आसा. म्हणजे अशें दिसता की काम चालू केल्लें, पूण कांय दिसां खातीर एक वेळ सरकार फंड आसचो ना म्हणून एक काम बंद केलां आसतलें. मेंटेनन्स तुमी पळोवंक शकतात कशे बाटले उडयल्यात, कशे पेपर्स जावं आनी कितें प्लास्टिक्स बीन आसा ते. आनी हांगा खरेंच लोक खेळटात की आनी कितें करता कांय कळना. आनी लोकांची समस्या मुन्सिपालिटीन खरोच हाजो लक्ष दिलो काय ना. आनी आमच्या वांगडा आमचो स्थानीक पत्रकार आसा कल्पेश. हांव आतां सकाळच्यान मुन्सिपालिटी भोंवता. कितें समस्या आहा वाळपय? समस्या म्हटल्यार सकाळच्यान तुमी आतां भोंवले वेगवेगळ्या जाग्याचेर आनी पळयलें तुमी की प्रत्येक ज्या जाग्यार तुमी आयज गेल्यात त्या जाग्यार कोणीच अशें सांगूंक ना की हो जो प्रोजेक्ट जाला तो बरो जाला, हे प्रोजेक्ट आसा ते मुन्सिपालिटीन बऱ्या खातीर केल्या. खंय ना खंय कितें तरी प्रॉब्लेम आसात. फ्लावर एंड फ्रुट्स मार्केटान गेले थंय तांचो प्रॉब्लेम, ती म्हणटा आपलो इतली वर्सांचो प्रॉब्लेम. कितलेशे फावटी आपूण ग्रिवेन्सीस म्हणटा ते आपूण मुन्सिपालिटीन सांगले म्हणटा ते थंयसर आजून मेरेन सॉल्व जालो ना. आतां आमी ग्रावंडाचेर येयल्लेले आसा. आमी सकाळच्यान भोंवत पळयता. कितें प्रॉब्लेम आहा ग्रावंडाचो? ग्रावंडाचो म्हटल्यार तुमी पळोवपाक शकता की फाटलीं कितलींशींच वर्सां जाल्यां ह्या ग्रावंडाचें काम पेंडींग आसा अजून मेरेन. कित्या खातीर पेंडींग उरलां तें कांय खबर ना. कोण तरी अशें म्हणटा की ते कॉन्ट्रॅक्टराचें बील कितें तरी पास जावपाचें आसा तें उरलां. पण ही बरी गजाल न्ही, कित्याक तर ग्रावंड एक वाळपय सिटीन आसा म्हटल्यार एक बरी गजाल. ही मनशाक खंय तरी डेवलप जावपाची गजाल. सांजच्या टायमार कोण तरी भुरगीं हांगासर ग्रावंडाचेर येता. तुमी पळोवपाक शकता की माती जी आसा ही ती माती प्रॉपरली हांगासर प्रॉपर यूज करूंक ना. हांगासर जो शेकारो कसो आहा म्हणजे जी चिऱ्यांची उरलेली माती आसता ते टायप हांगासर माती आसा. कोणी जर पडलो जाल्यार इंजर्ड जावपाची हांगासर शक्यता आसता. फाटले हे सगळे रॉड लायला ते खंयसर कोण जर पडलो जाल्यार ते इवन पळय तुमी हांगासून एंट्रन्स पॉयंट आसा थंयसर गेट ना, ते रॉड आसा ते बँड जाल्ले आसता. लोक डायरेक्ट गाडयो घेवन भितून येतात, हांगासर बसतात, सॉफ्ट ड्रिंक पितात आनी कितें कितें बाकीचे तुमी पिवपाक शकतात. हे जे भुरग्यांचे पळय जे पॅम्पर्स आसात ते हांगासर हाडून उडयल्या. म्हणजे कशें आसा की हांगासर गेट नासल्या कारणान लोक कचरो हाडटा आनी कोणी पोती भिरकोटान मारता रातच्या टायमार आनी वयतात. गेटीच्या एंट्रन्साचेर पासून कितलोसोच कचरो आसता थंय तोच प्रॉब्लेम जाला. हो कोयर दिसा वयले न्ही, हो कोयर उडयतात ते रातच्या टायमार उडयतात. म्हणजेच मुन्सिपालिटीन खंय ना खंय तरी जे डस्टबिन्स आसा ते दवरपाची गरज आसा जेणे करून लोक डस्टबिनान कचरो उडयतले. पण म्हाका दिसता डस्टबीन नासल्या कारणान हे असले प्रकार घडटा हांगासर अशें तरी म्हाका दिसता. वाळपय मुन्सिपालिटी हे प्रश्न लोक सांगनात की इश्यूज सांगनात का सांगून ते कॅर करना? वाळपय मुन्सिपालिटीन जायते फावटी जायते लोक सांगतात म्हणटात आपूण, पण खुबश्या जाणांचें अशें उलोवप आसा की फाटले जे 5 वर्सां जे पॅनल आसले ते पॅनलान फाटल्या 5 वर्सान कांयच डेवलपमेंट जावंक ना अशें चडशे लोक उलयतात. कित्याक तर हॉस्पिटल जालें, बस स्टँड जालो, हे जरी आयज त्या बस स्टँडार जो लोक वचना, मार्केट एक कडेन आसा, बस स्टँड एक कडेन आसा आनी बस स्टँड पयस पडटा म्हणून फक्त पार्किंग लागून बसी थंय वयता.
पण जरी ते प्रोजेक्ट जाले ते फाटल्या 5 वर्साचे प्रोजेक्ट असले. ह्या 5 वर्सां तशें पळोवपाक गेल्यार बारीक बारीक बेजीक ज्यो गजाली आसा खंय तरी गटर रिपेरींग, रोड रिपेरींग असल्या प्रकारचे गजाली घडल्या. पण व्हडलें काम खंय तरी फिनीश जालां आनी तेजें इनॉग्रेशन जालां अशें हे 5 वर्सांक खंयसरच आमकां प्रोजेक्ट पळोवंक मेळना. आतां जो बस स्टँडाचेर आमी जो रोड पळयला तो सिंगल रोड आसलो त्या पुलाचेर. ह्याच फाटल्या 1 म्हयन्या पयलीं तो डबल रोड केला, एक पूल बांदला. तितले ते एक व्हडलें डेवलपमेंट वापय पळोवपाक मेळटा. पण लोक ज्या फावटी आपले ग्रिवेन्सीस सांगता आनी कितें करता. पण म्हाका दिसना की मुन्सिपाल्टी तितले पर्टिक्युलर म्हणजे त्या गजालीचेर लक्ष घालता अशें. हांगा कितले आसात कावन्सिलर, म्हणजे टोटल कितले? हांगासर टोटल मुन्सिपाल्टीन 10 वार्ड आसा आनी 10 वार्डान 10 कावन्सिलर्स आसात. आतां आमी पळयलें मुन्सिपाल्टी इलेक्शन्स आसा आनी आमी आतां कितले इश्यू पळयल्या, पूण सगळे जाण इश्यूज उलयता पूण नो प्रॉपर प्लॅनिंग, लोकांचे समस्या आयकना मुन्सिपाल्टी. सो अशा वेळार तुमकां कितें दिसता हे मुन्सिपाल्टीन कितें घडोवंक शकता, इलेक्शन कितें घडोवंक शकता? ह्या इलेक्शनाक म्हटल्यार अशें एवरी जे इलेक्शन येता एवरी इलेक्शनाक हेच सिच्युएशन आसता. लोक म्हणटा चेंजीस जाय, पण चेंजीस जायना. परतून त्योच गजाली घडटा आनी परतून तीच सिस्टम आसा ती फॉलो जाता आनी त्योच गजाली परतून रिपीट जातात परतून. आतां ह्या फावटी कितें जालां की ह्या फावटीक काय वेगळे नवे चेहरे हांगासर इलेक्शनाक उबे राविल्ले आसात. पण ऑलरेडी एक्झिस्टींग जे कावन्सिलर्स आसात तेंच्यांनी फॉर्मां भरल्या, तेंच्यांनी खंय ना खंय तरी लोकांची कामां केल्ली आसा. ते ऑलरेडी 2-3 टर्म निवडून येयल्ले आसा म्हणून तांकां चड चान्सीस असो दिसता. कितें फुडें जाय तें सांगूंक शकना. चेंजीस जातलो वा जावचो ना हे लोकांच्या मनान आसा. लोकांच्या मनांतले आमी तर अजून मेरेन सांगूंक शकना. वाळपयचे आमी जर पळयत जाल्यार आमकां जाता तितले आमी इश्यूज पळयल्यात. मुन्सिपाल्टी कडेन लोक उलोवपाक पळयना, आमच्या कडेन सहसा लोक उलोवपाक मेळना. जे कोण आमकां उलोवपाक मेळ्ळे ते सुद्दां तांच्यांनी ऑन कॅमेरा उलयल्यात. पूण ऑफ द रिकॉर्ड आमकां चडश्या लोकांनी वाळपय मुन्सिपाल्टीचे कंपनीच सांगल्यात. सेकंड थिंग, आतां कांय तरी तरणाट्यांनी फुडें येवन थोड्या म्हणजे जे पयलींचे कावन्सिलर आसा तांच्यांनी फॉर्मां भरलीच आसा नो डावट. आनी त्या बरोबर कांय भुरग्यांनी काय चॅलेंजीस केलेले आसा. वाळपय कितें सुदरप, कशी दवरप, कितें हें सगळें लोकांचेर आसता. लोकांक जर दिसता लोक फाटीं फुडें सत्ता कोणाच्या हातीन दिवपाचें तें लोकांचेर आसता. आनी जे वोटींग जे जातलें तें वाळपय खातीर जातलें आनी वाळपयचे लोक चिंततले की आमकां फुडें कावन्सिलर कोण जाय जो फुलाकारांचो प्रश्न सॉल्व करूं शकता, ग्रावंडाचो प्रश्न सॉल्व करूं शकता, जावं तेंचो मार्केटाचो कितें इश्यूज आसा ते सॉल्व करूं शकता. तुमी पळयतात प्रुडंट मिडिया. थँक्यू.